सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसच्यो निमाई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या जेनोविया फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचे सुख फावो करूंक मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या मार्कूस आनी कार्मेलिना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकांय सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया शॉन रॉड्रिगीस जेनोवी डायस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन आमी मागुया. संवसारभर जें कितें चल्ललें आसा त्या पासत मागुया संवसाराची शांती भोव करून गाजा हांगासर जायतो लोक आजून पासून मरत आसा, जायतो लोक बेघर जाला, निसंटन जाला, तें बंद जावपाक आनी शांती जावंक मागुया. युक्रेन हांचेय पासत मागुया तीं झुजां सोंपूंक. जापानान सुनामी जाला, अर्थक्वेक जाला आनी सुनामी जाला, जायतो लोक बेघर जाला, तांचेय पासत मागुया. आमच्याच देशा पासत आनी आमच्या राज्या पासत मागुया, आमचे पासत आमच्या घराब्या पासत मागुया. देवान आमकां सगल्यांक ह्या नव्या वर्सान सूख शांती फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, जुआंव बावतिस्त जेजूक दाखोवन दिता. जेजू देवाचो पूत, देवाचो मेंढरो आनी ह्या पासत ताचे सवें जो कोण रावता तो पातका विरेत जियेता आनी ताका शांत आनीक समाधान फावो जाता. आमी जायते पावटी जेजू सवें रावचे बदलेक जेजूंतली भायर सरून संवसाराक चिटकल्या, संवसारी वस्तूंनी गुल जाल्या आनी पातकान पडल्या. असलें आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेन सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदवीदार देवा, तुवें धाडलेलो तारूक संवसाराची सोडवण करूंक नवो उजवाड घेवन स्वर्गार तावन देंवलो. ताचो प्रकाश आमच्या काळजांनी पडूं ती दिसान दीस नवीं जावं दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां.
भाग्यंचुवांचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानू, देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणत, तर हेंय खरें म्हूण समजात की जाचें जिवीत प्रमाणीक तीं सगलीं ताचे तावन जल्मल्यात. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय ओळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच तावन आमी देवाचीं भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातले तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्यो, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यो हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निवेल शुद्ध, तशी ताचेर हो बोरवांसो दवरून आसात तीं सगलीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. जो कोण पातक करता तो समर्थीक पाठ करता, कित्याक पातक म्हणल्यार समर्थीक पाठ करप. तर आमचीं पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणत. ताचे सवें रावता तो मनीस पातक करिना, पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी ओळखूंकूय ना. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सणवण फांकली. सगलीं बारबर म्हणुया. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सणवण फांकली. सोरेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सणवण दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सणवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सणवण फांकली. आख्खी पृथ्वी गोणगोणान सोरेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घोडून गाव. आनंदाचे उलास सोड. जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सणवण फांकली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सोरेस्पराक गितां गाव. तुडतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सोरेस्परा रायाची टणटणीत वाखाणी कर. जबाब. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सणवण फांकली. उद्गार. Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe, Zoe Sorvespora, Zoe, Zoe Sorvespora, Zoe, Zoe. सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. आपणाक मांडून घेतल्या सोमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. Zoe Sorvespora, Zoe, Zoe Sorvespora, Zoe, Zoe, Zoe Sorvespora, Zoe, Zoe Sorvespora, Zoe, Zoe. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा जुवावान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां. म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची ओळख इस्रायेलाक दिवंक हांव उदकान स्नान दीत आयलां. आनी जुवावान अशीय गोवाय दिली. पारव्याच्या रुपान स्वर्गार तावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर थारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो,
पूण जाणें म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, जेजू देवाचो पूत मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो आनी आमचे मदें जियेतल्या ह्या देवाच्या पुताक ओळखूंक आनी ताची ओळख दुसऱ्यांक दिवंक आमकां सगल्यांक क्रिस्तांवांक जबाबदारी आसा. आनी ही जबाबदारी देवान खूद आपणें दिल्ली आनी आमकां विचून काडल्यात अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. आनी सगळ्यांत पयलो विचून काडलो तो जावन आसा जुआंव बावतिस्त. कालच्या दिसाक आमी आयकलां जुआंव बावतिस्त कशे भाशेन आपणा विशीं उलयता, जे ताका विचारपाक आयिल्ले तूं कोण. हांव एक आवाज जो येवचो आसा वो सोडवंडार येवचो आसा, ताची वाट तयार करूंक उलो मारता तो आवाज. आनी तेन्ना ताणें तेंय सांगलें, उदकान स्नान जें हांव दितां, जो म्हजे फाटल्यान येवपाचो आसा ताची तयारी करपाक. ह्या पासत मन बदलात, जिवीत बदलात, हो ताळो, हो आवाज. जाल्यार आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू जुआंवाशी जेन्ना येता तेन्ना ताचे विशीं तो उलयता, गवाय दिता, ताका बोट दाखयता. हो तो देवाचो मेंढरो जाचे विशीं हांव उलयलां, जाची हांव तयारी करतां. हो जो ताळो, जो आवाज हांवें सगल्यांक दिला तयारी करपाक, होच तो देवाचो मेंढरो. आनी हो देवाचो मेंढरो पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. आनी ही गवाय खंयची बेस्ती पुस्तकाचेर वाचलेली न्हू, पूण जाणें म्हाका धाडला ताणेंच म्हाका सांगलां, जाचेर तूं आत्मो थारलेलो देखतलोय तोच पवित्र स्नान दितलो. आनी जेजू जेन्ना जॉर्दानान जुआंवाच्या हातांतलें हें स्नान घेता, जे सगळे इस्रायल परजेक ही तयारी करूंक दिल्लें, जेजू आपुणूय ते परजेंतलो जावन, जरूय जेजूक पातोक ना तरूय हे परजेंतलो जावन आपूण जुआंव बावतिस्ताच्या हातांतल्यान हें स्नान घेवंक आयलो. जुआंव बावतिस्तान जरूय ताका म्हणलें, तुवें म्हाका स्नान दिवंक जाय, हांवें तुका न्हू. तरूय देवाचे कुशेक जेजून ताका जेन्ना उलो मारलो तेन्ना ताका स्नान दिलें, देवाची कुशी दाखोवन दिवपाक. आनी जेजून जेन्ना हें स्नान घेतलें तेन्ना ताचेर आत्मो देंवता तो ताणें पळयलो. भाव भयणीनो, आयज आमी जेजूक पळयला काय? आमी नातालां समोर लंबल्यान, आमी जेजूचो उमो घेतला गोट्यान वचून. आमी जेजूक पळयला काय? जेजूक आमी अणभवला काय? आनी जरी तर आमी जेजूक अणभवला जाल्यार हो जेजू आमच्यान दुसऱ्यांक दिवपाक जाला? पयल्या वाचपान आमकां बागेवन जुआंव चीट बरोवन केरीत भाशेन उगडास करता. जीं कोण ताचे सवें रावतात ती नितळ निर्मळ जिवीत जियेतात, पातोक तांकां हात लायना. पूण जीं कोण ताचे सवेन जियेनात वा ताचे भायर जियेतात तीं पातकाची शिकार जातात. हो भयणीनो, आमी जाणा आमी परतून परतून पातकाची शिकार जाता, आमकां परतून परतून ताळण्यो येतात. आनी हे ताळण्यांतली भायर रावंक जायते पावटी भोव अवघड, असोक्त आमी. पूण जेजू सवें जो कोण रावता ताच्यान ह्या पातकाचेर आनी ह्या वायटाचेर झुजूंक जाता. आनी अशें करता आसतना जुआंव बावतिस्ताची देख आमी घेवपाक गरज. जुआंव बावतिस्ता भाशेन जें कितें सारकें आसा आनी जे कोण सारकें आसा तांकां बोट दाखोवपाक गरज. जायते पावटी ह्या आमच्या संवसारी परिस्थितीक लागून, जे वेगवेगळे सिट्युएशन आमचें आसा ताका लागून आमी कॉम्प्रोमायजीस करता. हालींच जेन्ना 25 तारखेर डिसेंबराचे नातालां समारंभलीं आनी देशाच्या फुडाऱ्यान सगळ्या धर्मिकांक आपोवन व्हेले, ते गेले, बोटांय दाखयलीं, उलयले. आयज जायते जाण परते उलयतात, लॉयर उलयतात, एक्टिविस्ट उलयतात, क्रिस्तांव उलयतात, वो क्रिस्तांव न्हय ते उलयतात. जें कितें गरजेचें आसा तें बोट दाखोवंकूच ना. पूण बोट दाखयता आसतना
प्रोपगंडा टायप जो आसा तें बोट दाखयलें. भयणीनो, आमकां कोणाकूच प्रोपगंडा करपाक आपोवंक ना. हें आपोवणें आमकां कोणाकूच ना, कोणाचेय पासत प्रोपगंडा करपाक. मागीर आमी कोणूय जावं, आमी सादी मनशां जावं, आमी धर्मीक वडील जावं, आमच्या हातान कसली जबाबदारी आसूं वा आमकां कसली भिरांत आसूं, जें कितें सारकें आसा तें दाखोवंक आनी सारकी आसा ती तयारी करूंक. जों बावतिस्ता भाशेन जरी तर आमी जाता जाल्यार जों बावतिस्तान जे भाशेन सोत उलयलो, जें कितें सारकें नासलें ताकाय बोट दाखयलें, आनीक जिवीत बदलूंक तांकां जसो उलो मारलो तशेंच आमी आनी आमच्याय वडिलांनी अशेंच करपाक गरज. आयच्या दिसा ही कृपा आमकां मागुया. आमी जण एकल्यान जेजूक ओळखून घेवंक, आमी जण एकल्यान जेजून भितर रिगून रावूंक, आनी जेजून भितर रिगून रावून आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवंक आमकां हे भेटेंत आयज कृपा मागुया. आनी अशें करता आसतना आमचेंच जिवीत धिरादीक जावंक, भियेनासतना आमी उलोवंक आनी बरें आसा तें आमी करीत रावंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C24, पेज नंबर 38. C24. मातेचे भांगर करून शोकाय तूं एका सुत्रान, माती तूं लागचेची न्ही, भांगर कोर पवित्र आत्म्या, तोयार बाबा तुझ्या उदारपणान तूं आमकां मंदिरान मनशाच्या भावरान तुझ्या उदारपणान तूं आमकां म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका महिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्यात जोडलो अविनाशी मान. एकवट वो कितलो जपांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्ग आनी संवसार पल्ल्यात तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येत ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपर घटुया. तुवें आमकां सोडयलीं सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेकाय जाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. ह्या उतरांनी जुआंव बावतिस्तान जेजूक दाखोवन दिलो. आमी जुआंव बावतिस्ता भाशेन सदांच स्वताक उबी रावन सारकें आसा तें दाखोवन दिवंक आनी भोव करून जेजू दुसऱ्यांक दिवंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काणीत पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी, हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितऱ्याच्या म्हाका फावो ना, पूण तुज्या कातुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन म्हज्या कुडी रक्तान कुशिता साया जेजू जेजू जिवीत तुजें सामी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें सामी जिवीत आमचें उडो मोडून वतात जिमान भरून वचत तुमी उडो सायाक दुसऱ्याक जिमान भरत उडो मोडून वतात जिमान भरून वचत तुमी उडो सायाक दुसऱ्याक जिमान भरत जेजू जेजू जिवीत तुजें सामी जिवीत आमचें जेजू जेजू जिवीत तुजें सामी जिवीत आमचें बापाच्या गोपान आसलेलें तें जिवीत उगडपे जालें आनी आमकां दिश्टी पडलें. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तरेतरेचो आदार दिवन तुजे पोरशेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय. तर तुजे कोणवळायेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांत आमकां ओकोद मेळूं दी. हे परी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्यांचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचोशी कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदोपकार. सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दबाजीक दाखोवणे सुमयार ह्या उत्सवाचे वर्साची तयारेक आमी मागणी करुया. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन सुवर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रेलिकाची दबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक
आमी तयार जाताना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय अशें पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची बागेवन परगटणारा आमकां कर आमीन. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया तुज्या लागीं पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका तुका आनी तुजेर दवरता दवरता सगलो म्हजो विस्वास. म्हजो विस्वास एक आकुतीचे माये तुजे माये चुचुरे कोर म्हजे कोर म्हजे हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका तुका पाचारलेली वाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत पासत जेजू क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या उगड तुजे तुजे हात म्हाका म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक पातक्या जो येता येता आनी आपल्याकूच आपल्याकूच भेटयता तुका तुका तुजी सासनाची शासनाचो चाकोन चाकोर कशी. कसो हांव आशिर्वाद आशिर्वाद आनी आर्गां आनी आर्गां देवाक दिता. देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका देखून म्हाका ताची काकुती काकलुतीन अविस्वास अविस्वास तुजे ताई तुजे ताई खात्री खात्री जशें हांव हांव सोत मानता मानता म्हज्या सासनाच्या सासनाच्या साल्वासावाची साल्वासावांची कोटा कोटा जायते पावटी आदी आदी निर्भागी जावन निर्भागी जावन पडली. पडलो. कित्याक कित्याक हांवें तुका तुका उलो केलो ना. केलो ना. हांव जाणा जाणा तुजे मजतीन मजतीन हांव जैत वतली. परतलो. हांव जाणा जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्या तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताई. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोणाच्या चोक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवा आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरे que pembelele सर्वेस्po तुझ्या तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुढ येसू. आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरे que pembelele सर्वेस्po तुझ्या तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुढ येसू. देवाची माये पाप्यांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरे que pembelele सर्वेस्po तुझ्या तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुढ येसू. देवाची माये पाप्यांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यंती मारी मरी आदार दी ओदृश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कोर ओस्कोत काळजांच्या माग पोचे पासून जाशेराती देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सोगल्या देवाक पेटयलोल्या अस्तऱ्या पासत फावो कोर तुजो आदार सोगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो येसायबिणी हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं. जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक
सगळ्या पिडेवंतां पासत खेरीत भाशेन मागुया. जी कोण जोखमी जाल्यान झुजान तांचेय पासत मागुया. वेगवेगळे तरेन जी कोण हॉस्पिटलांनी आसात आनीक जांची सर्जरी चलता, जांची सर्जरी जाल्या तांचेय पासत आमी मागुया. देवान तांकां पिकोवणेचो हात लावं. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजे मागणें आयक. सोमिया आसूं तुमचे सवे. प्रार्थना हांव तुका सोमिया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर. सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासणाच्या सासणाक. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव, बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216. T29. Marie sodam sada tuzo zawsze ह्या मागण्यांचो तुका केल्याय देखून